माझे एकूच सांगपाचें म्हणणें म्हणल्यार नरकासूर हो जो दिवाळी नरकासुराचे दहन करून दिवाळी साजरीकरण करता. वास्को जे कित्येक परंपरा जाली नरकासूर करता. सो मागता हांव एक कमिटी कडेन ती लक्ष्मी पूजन उत्सव कमिटी जे मुरगांव हिंदू समाज नाना बाबाच्या अंडर ही जी कमिटी आसा ते नरकासूर करतून ते नरकासुराचे प्रायज दिता आनी एवरी इयर ते दहन करून मागीर नरकासूर दिवाळी कशी आमकां दिसता वास्को मागीर लक्ष्मी पुजनाची लक्ष्मीची पालखी जाता मिरवणूक काडटा. सो ती एक परंपरा आमच्या वास्कोकारांक आमची एवरी इयर अशीच पालखी खंय आनी आख्या सबंद गोंयभर खंयच काडना. सो हांव मागता एक कमिटी कडेन आमच्या की नरकासूर ह्या फावटी करचो कसो कित्याक नरकासूर कसो करचो सिटीन करचो काय आपल्या वाड्यार तेंच्यांनी करचो आनी तेंच्यांनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन कशें कशे पद्दतीन करचें हे तेंच्यांनी हेचेर तेंची डिस्कस करपाक जाय. हायट कितली आसपाक जाय हायट कितली जाय सरयांचो आसपाक जाय कोण्याचो आसपाक जाय बांबूचो आसपाक जाय हे तेंच्यांनी पयलींच ते सगळे डिक्लेअर करचे की हे प्रकारचो नरकासूर आसतलो 6 फुटाचो 7 फुटाचो नरकासूर आसतलो कोण्याचो आसतलो सरयांचो आसतलो. खूब कॉम्पिटिशन घरा कडेन जातलें तुमी आमी कमिटी 2 ग्रुपान येवन तुमचे जजींग करतले तेजे उपरांत प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन एकटोच कमिटीचो मेंबर येवन प्रायज डिस्ट्रिब्युशन व्हरप कशें कितें ते प्रोटोकॉल कसो फॉलो करचो हे ग्रुपान हे तेंच्यांनी थंय आमकां स्पश्टी करून हे लोकांक सांगचें. हांव एकूच मागता आमी त्या कमिटीनूच आहा नरकासूर जे लक्ष्मी पूजन उत्सव कमिटी. सो मागता कमिटी कडेन की हेचेर खंय तरी तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें आनी ही नरकासूर खंय तरी लोकांक एक आमच्या पयलींच डिक्लेअर करचें की बाबा 10 दीस आसतना नरकासुराची डेट डिक्लेअर करची कारण तेंच्यांनी तयारी करपाक जाय. 10-15 दीस अशेंच वयतले नरकासूर करपाक म्हयनो सुद्दां कमी पूण एटलिस्ट 15 दीस बी पयलीं तेंच्यांनी सांगलें जाल्यार नरकासूर करपाक भुरग्यांकूय मातसो टायम गावतलो. आतां कितलेशेच वर्सां जाली वास्कोन मुरगांव हिंदू समाज हेज्या अंडर महालक्ष्मी उत्सव समिती ही नरकासूर स्पर्धा करता. ओलो वर्सा मातशें चित्र वेगळें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. हे जे कोरोनाचे जे दुयेंस आसा तेज्या खातीर ह्यो ज्यो कांय गोश्टी आसात त्यो जर विचार करीत जाल्यार सद्याच्या परिस्थितीन तरी अशें आमच्या कमिटीचें डिसिजन जालां की ओलो वर्सा आमी ही स्पर्धा जी आसा खंय तरी आमी ह्या वर्सा 1 वर्सा खातीर आमी गॅप घेवचें अशें ठरयल्लें आसा. कारण फाल्यां स्पर्धा म्हटल्या नंतर ते स्पर्धेक जे पळोवपी आसा ते लोकूय व्हडा प्रमाणान एकठांय जातले आनी थंय परत मागीर सेफ डिस्टन्स आसा तो प्रश्न थंय उपस्थित जातलो. ताज्या नंतर स्पर्धा आसा म्हणून कळ्ळ्या नंतर कितें जातलें गांवांतले भुरगे हे घेतले थंय परत SOP आसा तेजें वायोलेशन जातलें. शेवटी जातलें कितें हें कोणी केलें मुरगांव हिंदू समाजान केलें म्हणून हें जालें अशें जातलें. सो ह्यो गोश्टी टाळपा खातीर सद्या तरी आमी अशें ठरयलां की अंदू वर्सा तरी आमी हे नरकासूर स्पर्धा जी आसा ती गॅप घेवपाचें केलां. अंदू वर्सा आमी स्पर्धा ही आयोजीत करपाचें ना अशें ठरयल्लें आसा. पूण तेच बरोबर आतां म्हणटा पळय तुमी की फाल्यां समज बाकीचे कडेन जाता जावं कितें फुडें जर आतां जर परिस्थिती निवळ्ळी स्पर्धा लागीं दिवाळे कडेन पर्यंत जर हे SOP बी सगळे जर जाग्यार बसता लोकांचे केसीस कमी जाता आनी जर दिसता की सरकाराकय दिसता जर आतां घेवप शक्य आसा जाल्यार मागीर आमी परत तेजेर बसून विचार करपाक शकता.